तर भावानो आणि माझ्या भयणीनो आणि बारीक बारीक भुरग्यानो, सो फायनली हांव व्लॉग स्टार्ट करता. अरावंड 3 म्हयने जाल्ले हांवें व्लॉग काडला नासलो. सो तुमकां सांगपाक इच्छिता की हांव अजुनूय व्लॉग करता. सो मातशें आळशीपणा खातीर व्लॉग मातशें बंद आसले. सो केन्ना कितले म्हयने जाले ते कळ्ळेच ना. सो येस, फायनली हांव व्लॉग स्टार्ट करता. तर तुमकां खबर आसा की दिवाळी स्टार्ट जावपा जाली. एन्ड आमगे गोंयचो फेमस सामके आवडटी सण नरकासूर लागीं पावलो. सो आमी प्रिपेरेशन तेच रे, नरकासूर जे आसा हें करता न्हू. सो आमगे आतां नरकासुरा प्रिपेरेशन चालू आसा. सध्या आमची सध्या आमचे बाब विशू, बाब यश माती घालपा कार्यक्रम स्टार्ट केलो आसा. बरी घाल्या माती. मातशी आमगे नरकासूर हेजेर कस करपाचो जी अरेंजमेंट करताय. आतां ह्या कापती वयर आमी नरकासुरा रोपणी करतले. अरे तशें धरून नाका रे, मातशें फाटल्यान घे तो. मातशें हय तशें फाटल्यान रे, तशें फाटल्यान रे. ते घे, त्या घे फाटल्यान रे. अशें रे, अशें रे. हय हय ना, आनीक तुवें कमी दवरलो. पुरो नरकासूर जशें आमी दाखयलें तुमकां कालचो बारीक सारीक क्लिप्स. सो काल आमी पुराय मातीचो नरकासूर केल्लो. एन्ड आतां तेका मातशी वोता दवरला आसा आनी फिनिशींग दिताय, स्मूथनेस. सो आमी फायनली नरकासुरा ह्या इतलें वता फिनिशींग दिली आसा. सो आतां आमी हेका अशें सुकपा दवरतले. आनी खुबशे जाणां दिसता की आमी नरकासूर जो मातयेक येयलो पळय तो फक्त माती आसा तशी आमी नरकासुराचेर घालतले, पुराय मातयेचो नरकासुरा रोपणी करतले. बट तशी ना. सो बेजिकली आमी हेजेर आतां नेक्स्ट एक आमी पेपर मारतले उदकाचे. एन्ड देन आमी गमा पेपर मारतले आनी तेजे वयर कट्टी काडटले आनी मागीर पेंट मारतले. सो बेजिकली हो कॉन्सेप्ट आसा. सो आतां आमी पळोवपाचें केन्ना सुकतले आनी केन्ना आमी पेपर मारतले. सो येस, स्टे ट्यून. या कम ऑन. तुमचो नरकासूर सुकोंक आयलो आसा कडक वताक. आनी आमी आमगे वाड्या वयले आनीक आमगे मित्राचो नरकासूर पळोवपाक वयताय. विराज बीन आमकां जॉयन जालो आसा. तुगे नरकासूर खंय रे? हा हो पणजी पार्टी. पूण आमी पणजी वचपा ना, आमगे वाड्या नरकासूर सेलिब्रेट करतले. 11:30 जाले आसा आनी आमी कटकटी वता चलताय. कितें जालें तें? कोणी खायलें? हा अरे गाय पळयले ते रोपण्याची दशा मातशी विचित्र जाली आसा. कसले पेपर मारले? गमा पेपर मारले मरे तेणे. अरे काय दिश्टी पडटा गे तितले. तुम्ही पळोवपाक शकता कितले त्रासान सारका इतले त्रासान नरकासूर करून अशें जाता. तेंगे आतां ओपन आसले आनी तेंगे मातशें गाय बैल खायन उडयले. सो एक नरकासुरा फाटल्यान कितले त्रास उरता पळोवपाक शकता तुमी. आतां आमी अजून म्हणल्यार लायले ना पेपर बीन. सो आमगे हायटीन मातसो वयर आसा. सो गाय बैल येवपाना. पूण पावसाची पळय इतलेंच पावस येवन जालां आमगेलें मातशें काम सारकें जालें रोपण्याचें. या मरे. रातीची 8 जावपा जाली. एंड आमी आमगे नरकासुरा कडेन येयले आसाय. आमी हेजेर उदका पेपर मारतले एंड देन गमा पेपर मारतले. सो येस मारया.
आम्ही विशूची पुराय पहिली ते 10वीचे पळय बूक घेवन आमी येयले आसा पेपर मारपाक कलेक्शन पळय विशूली तर आमगे उदकाचे पेपर आनी गमाचे पेपर मारून आमगे नरकासुरा रुपणे अशें दिश्टी पडटा डन रुपण्याचे काम जालें आसा म्हण आमी पिझ्झा ऑर्डर केल्लो आतां आमी सुशेगाद खातले पिझ्झा एंड गुड नायट बाय बाय काड सगळं काड हेच चवडचे सगळा रे